एफेसकारांक पावलुचें पत्र 5 तुमी देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात. कितलो म्हूण क्रिस्तान तुमचो मोग केलो. आमचे खातीर ताणें देवाक मानपाचें दोमदोमीत पोरमोलाचें आपणाचें समर्पण आनी बलिदान केलें. तर तुमी ताचेच भाशेन मोगान चलात. कामचाराची, सादेपणाची आनी संवसारी वस्तूंची बागोनासलोले आशेची गजाल पर्यान तुमचे मोदें आसचीच न्हय. कित्याक असल्यो वस्तू भोगतांक सोबनात. तशेंच आसचें न्हय मेळ्ळें वो बुरशें उलोवप आनी बेमर्यादीचीं फकाणां. हें सगळें तुमकां पुटवना. उरफाटीं तुमचीं उतरां जावं दी देवाक दिनवास दिवपाचीं. हें मात मनांत दवरात. कामचारी मनशांक, पोसड्या लोकांक संवसारी वस्तूंची अदीक आशा धरूनच जियेतात तांकां क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राज्यांत दायज ना. असली संवसारी वस्तूंची आशा खरेंच म्हणल्यार कुड्यान देवाची पुजा. पलक्या उतरांनी कोणेंच तुमकां फसयना जावंक चतराय दवरात. असल्याच वस्तूंक लागून देवाक कालती रावनात त्या मनशांचेर ताचो क्रोध देंवून येता. असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यात, पूण आतां सुम्याच्या एकवटांत तुमी उजवाडाक पावल्यात. तर उजवाडाच्या भुरग्यांची चाल दवरात. खरेंच उजवाडाचीं कामां सगळ्या जिनसाचें बरेंपण, प्रमाणीकपण आनी सत. सुम्याक कितें अदीक मानता तें सोडून काडात आनी काळोखाचीं हलकीं कर्तुबां करतल्यां कडेन कसलोच संबंद दवरूं नाकात. पडतेंच जाल्यार ताचें पातक तांकां दाखोवन दियात. गुप्तीं करतात त्या कर्तुबांची खबर पर्यान करूंक लज दिसता. पूण उजवाडाक हाडटात त्यो सगळ्यो वस्तू कसल्यो त्यो सारक्यो कळोन येतात. आनी कसलीय वस्त उजवाडाक हाडटच ती आपुणूच उजवाड जाता. देखून पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, न्हिदल्यान तीं जायात जागीं उठून येयात मेल्ल्यांतलीं, क्रिस्ताचो प्रकाश तुमचे वयर पळजळटलो. म्हणटच तुमच्या जिविताची चाल कसली ती मेहनतीन पळयात आनी नेणार मनशाची न्हय पूण शाण्या मनशाची तुमच्या जिविताची चाल जावं दी. ह्या काळार वायट खूब वाडलां. देखून तुमी तुमकां दिल्ल्या वेळाचो जाता तितलो फायदो काडात. चतरायेन चलनात तसलीं मनशां जावं नाकात, पूण सुम्याची कुशी कोण ती सोदून काडात. सोरो पियोन बेबदीकाय करूं नाकात. अशें तुमी तुमच्या जिविताची वाट लायतल्यात. पडतेंच जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलोलीं मनशां जायात. तुमच्या जमातींनी स्तोत्रां, गितां आनी भक्तीचीं गायनां गायात आनी तुमच्या काळजांनी गितां गायनां करून सुम्याक वाखाणीत रावात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगळे सुवातेर दिनवाशीत रावात. कुटुंबांत घोव बायलेचो संबंद. तुमी क्रिस्ताक मान दितात म्हूण दाखोवंक एकामेकाक कालतीं जायात. बायलो आपल्या घोवांक कालत्यो जावच्यो आनी अशें आपूण सुम्याक कालत्यो आसात म्हूण तांणी दाखोवचें. कित्याक जसो क्रिस्ताक आपल्या कुडीच्या मुणगे पवित्र सभेच्या संवंडाराक तिचेर अधिकार आसा, तसो घोवाक आपले बायलेचेर अधिकार आसा. आनी अशें जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक कालती आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांक कालत्यो आसूंक जाय. तुमी पतिनो, आयकात. जसो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करात. उदकाच्या स्नानान ताचेर उच्चारलोल्या शब्दाच्या बळान ताणें तिका नितळ, निर्मल करून देवाक भेटयली. पवित्र सभेक सुंदर सोबीत करून
ताणें तिका आपणा मुखार उबी केली. कोत नासलोली, मिरी नासलोली, कसलीच कोड नासलोली, पवित्र आनी निश्कळंक ताणें तिका केली. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पतींनी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. कोणूच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेतायन तशेंच करता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. पवित्र पुस्तकांतल्या ह्या उतरांनी एक उंच मोलाचें गुपीत सोत आटापलोलें आसा. तें क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लागू जाता म्हूण हांव धरतां. पूण तीं उतरां तुमकांय लागू जातात. म्हणटच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पत्नीचो करचो आनी पत्नी आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.